Are you sure? Huh? नमस्कार सगळ्या पत्रकार भावांक हे पत्रकार प्रतिनिधींक येवकार आसा। आमची जी जाहीर सभा जाली जी अरविंद केजरीवाल एड्रेस केल्ली ऑल्टरनेटिव्ह जाय 60 वर्सां आमची गोवा मुक्त जाल्यार जाली पण ऑल्टरनेटिव्ह एक करप्शन फ्री सरकार अजून पर्यंत आमकां गोंया केन्नाच लागू ना। जी प्रगती आम आदमी सरकारान फक्त 6 वर्सां भितर केल्या ती 60 वर्सांनी गोंया इतल्या फाटी आसा। रस्ते आमी फक्त उलयता, खंयचे टॉयलेट उलयता, खंयचे गटर उलयता, पण दिल्ली आता फुडें प्रोग्रेस जितलो करता आम आदमीचो सरकार तांकां 24 वरां लायट मेळटा, 24 वरां उदक मेळटा, इतली प्रगती जाल्ली आसा। जो बहुजन समाज घटक आसा तांच्या पर्यंत तांचे भुरगीं शिकता, IITन एडमिशन मेळटा, तशें सरकारान आम आदमी सरकारान प्रत्येक वाड्यार मोहल्ला क्लिनीक बांदिल्ली आसा, हॉस्पिटलां उबारिल्लीं आसा। सो समजा कोणाकूय एकट्याक कसलें दुयेंस जालें आपल्या वाड्यार वचून ताका तपासणी करपा येता। असो पर्याय आम आदमी पार्टी गोंय सरकार घडटकच सुद्दां दितले। आमी गॅरंटी ज्यो दिल्ल्यो आसा जावं ते बायलां खातीर जावं तशेंच टॅक्सीकारांक लायटीचे कित्याक म्हारगायन इतलें कठीण जालां चलोवपाक, लायटीची बिलां वाडत चल्ल्या, उदकाची बिलां वाडत चल्ल्या, तेन्ना पर्याय म्हणल्यार फक्त आम आदमी पार्टी उरल्या। निवडणूक लागीं येवपाची आसा, आमच्या तोंडार आसा इनफॅक्ट निवडणूक, आनी आमच्या पार्टीन वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोक जोडत चल्ल्या, वेगवेगळ्या घटकांतले लोक जोडत चल्ल्या। आज म्हज्या बरोबर आसा बाब अविनाश जाधव, तांचे आमी आज पक्षान स्वागत करता। अविनाश बाबाची वळख करून दिवपाक म्हणल्यार जो बहुजन घटक आसा ताज्या खातीर ताणें खूब काम केल्लें आसा। सरकाराक काँग्रेसचें जावं BJP सरकार तांकां रेप्रेझेंटेशन दिलां, ते घटक वर्ग जो आसा तांकां जाय त्यो सुविधा मेळना, जाय त्यो शिक्षण क्षेत्रांत कसले लोन बेनिफीट घेवपाक किंवा कसले फायनान्स स्कीम ज्यो आसता सरकारच्यो त्यो फक्त पेपरार उरता, लोकां पर्यंत जितले पावपाची गरज आसा त्यो केन्नाच पावना त्यो। ताज्या खातीर ताणें खूब मोठो वावर केल्लो आसा। तसोच वेवसायान तो पत्रकार जावन आसा, जर्नलिस्ट जाल्ले आसा, आनी त्या व्यतिरिक्त एक लेखकूय आसा। ते तांचो स्वताचो कविता संग्रहालय प्रकाशीत जाल्लो आसा। आता फुडें कथा मतदारसंघात आम्ही जोरदार काम करपाचे निश्चय केल्लो आसा। आम आदमी पार्टी खातीर आमी बिचोली मतदारसंघात आमच्या परी जाता तितलो यत्न करून घराघरात आम आदमी पार्टी पावयतले।